दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनल आम्ही सोलोनवरचे बो अपूर्व्याच्या कार्य जावन आसा म्हज्या जिवितांतली मेटा हे कार्य वीक्षण करच्या तुमकां सुमेसा मोगासो स्वागत। आज आमच्या कोंकणी समाजांत एक वर्ती सादाकी जावन सर्वांक कळिल्ली व्यक्ती हजर ती आसा, तिची मोठवी झळक हांवें तुमच्या मुखार दवरूं म्हाका भोव संतोष आनी अभिमान। ती गांवांत बेंदूर फिरगेजेची, तिचें जिवीत एक मिसांव, तिची जिणी सर्वांक प्रेरण दिवची एक सकत। तिने केल्लें सादान हर एकल्यांक आदर्श आनी जाय की एक दादोसकायची गजाल आमकां। नर्सिंग शेतांत साबारांच्या गरजांक ती पावल्या। देशांत तशें विदेशांत चल्लेल्या 100 मीटर 200 मीटर्स 400 मीटर्स सांगाता लॉंग जंपांत असल्या साबार रनिंग शेतांत एथलेटिक्सांत तिने साबार इनामां म्हळ्यार पदकां तिने जोडल्यांत आनी आमच्या सामाजीक आनी आमच्या देशाक अर्पण तिने केल्यांत। ट्रस्ट हंट मोटर ड्रायव्हिंगांत बेस्ट विमेन रायडर तिका प्रशस्ती लाभल्या। सांगातच तिने दिल्ल्या सेवे खातीर फ्लोरेन्स नायटिंगेल स्टेट लेवल अवॉर्ड तिका लाभला। तर असली साबार सेवा केल्ली आमच्या समाजाक एक आदर्श व्यक्ती ती जावन आसा मानेस्तीन मेरी हिल्डा फर्नांडीस। तुमकां ह्या कार्याक मोगासो स्वागत। देव बरें करूं जोड। मॅडम कडली जावन म्हाका भारी संतोष आनी समाधान, कित्याक म्हळ्यार तुमी केल्ली साधन, तुमी केल्लो त्याग, तुमी दिल्ली देणगी फकत न्ही आमच्या कोंकणी समाजीक, आमच्या भारत देशा खातीर, आमच्या सक्कल धर्मा खातीर प्रत्येक तरान आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या द्वारे तुमकां प्रत्येक तरान तुमचो स्वागत मागता तुमकां आनी ह्या कार्याक तुमकां मोगासो येवकार। कित्याक म्हळ्यार तुमी केल्लें साधन ते महान आनी तुमच्या घरा येवन आमी इतली पदकां पळयलीं, इतली केल्ल्यो प्रशस्त्यो पळयल्यो मॅम, निजाय की विजमीताय भोगता आमकां, विजमीताय रोमांचन। सत सांगता हांवें कितलीं कार्यां चलोवन वेल्यांत, पूण तुमच्या घरा भेट दिल्ल्या वेळार तुमी इतलें साधन केलां म्हणून सांगूंक आज लोकां उजवाडा हाडूंक खंडीत जावन आमच्या चॅनलाक एक अभिमान, एक संतोष आनी एक दादोसकाय। सांगा म्हाका, आज तुमच्या विशयान हांवें हुगलीक उलयवेत, बाडाय उलयवेत, पूण तुमी केल्लें साधन, तुमी केल्लो त्याग जाय की व्हरतो। आनी तुमी खंयच्या प्रायर ह्या एथलेटीक फिल्डाक देंवल्यात, तातूंत केल्लें साधन कितें दायकर तुमी आमच्या लोकां मुखार दवरा। पयल्यान पळयलें हांव तुमकां दिव्यवाणीच्या माध्यमाक तुमचो उपकार बावडता काळजांतावन। कित्याक म्हळ्यार म्हजें एक भितरलें एक टॅलंट, हिडन टॅलंट तुमी भायर हाडूंक इतलें प्रयत्न केलें गे, आनी तुमी इतलीं जाणां मुखार येवन म्हजें एक प्रोग्राम करीत म्हणल्यार सादारण तुमी केलां आनी तुमी ह्या प्रसारण करूंक मुखार आयल्या, तुमची वावंट भाव मस्त आसा। कालतावन तुमी म्हजे वांटो आसात, देखून तुमकां सोमेज सांगू पयले फावटी हांव तुमकां स्वागत करता मागता आनी सक्कडे दिव्यवाणीच्या माध्यमाच्या मित्रांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। खंडीत जावन हांव हिल्ला बाय म्हणटा म्हाका मॅम तुमकां तुमचेडे आनी तुमच्या कुटुंबाडे तो अविभाज्य संबंध म्हाका आसा। कित्याक खंडीत जावन म्हाका एक दादोसकाय, पूण तुमी इतलें व्हडलें साधन केलां म्हणून म्हाका आयकताना हांव शर्मेवन गेलो, म्हळ्यार सत गजाली आहे। म्हाका सांगा, इतलें साधन केलें, इतलीं पदकां आमी खंडीत जावन लोकांक दाखयता, आतांच दाखयता। सांगा म्हाका खंयच्या प्रायर तुमी ह्या फिल्डाक तुमी एथलेटिक्साक तुमी देंवल्यात? हांव जल्मल्लीं बेळा आनी फिरगज म्हजी बेळा जावन आसली। 1954 हांव जल्मल्लीं आनी म्हाका तें आमच्या बेळा मलगाडी केरजेंत म्हाका व्हळ येयलें। व्हळ येताना म्हज्या पदराबाणी सारचें पयलीं कालें नांव दवरचें, म्हज्या पदर मोदर मावशेक आनी बाप्पा गोतून हाडलें। तांणी मागीर नांव पदराबान दवरलें मेरी हिल्डान। घरा येताना हांकां विसरून गेलें। मागीर कालें म्हळें ताका म्हाका मायन आनी विचारतना कालें म्हळें नांव कालें, नांव गोतून विचारलें आमी। मागीर म्हाका सिसील नांव दवरलें। आजून पुऱ्या म्हज्या मावशेक आमच्या घरच्यांक पुरा तांच्या भुरग्यांक बरो गोत आसा मेरी हिल्डान सांगून, पूण मलगाड्यांक मेरी हिल्डा म्हळ्यार गोतून तांणी सिसील म्हणून म्हाका आपुणचें। तें एक म्हजें एक निकनेम जावन जालें। पूण आतां रिसंट हांव कामार पुरो आयिल्ल्या उपरांत म्हाका मेरी हिल्डातून सकाळीं आपयता दिसताना सिसील म्हणून आपयनात। आनी तें हांव इस्कालाक येताना हांव इल्लीशी पोखरी बारी पोखरी हांव रुखा चडचें तें करचें पुरा करतलें हांव, पूण खेळोंक बारी हुशार हारली। काल्यांत मेन क्रिकेट इगर्जे दुतोणांक दनपारा गेल्यार उरल्या चारक्या भुरग्यां वाटून पुरा हांव एकली चेडूं काले उरले पुरा चरके। वेरी गुड। अंतू काल्यांत पिड्यांत आमी खेळटाल्या।
तेंत म्हाका तुमच्या त्या बेळा गांवचे खाली एक विशेष देणे कितें समाजाक दिला म्हाका म्हणटाली तुमी काल त्या पिड्यान क्रिकेट खेळचे की व्हडले व्हडले पिड्या की वय मारले सिक्सान वचून कोणाचे ग्लास बरो पडलेले की खबर वय घेतात की ते आम्ही त्याला करडाचे घर नाही करडाच्या पाक्यार बरो वचून पडटले आणि सगळे करड आम्ही पिठो करचे त्या करडा बरे मोळ आणले करडाचे कोरडाचे करड तुम्ही बरो पेटो गेला पिठो गेला त्याला पाद्रे बांदून बॅत घालून आयलो आसा आमकां सो पाच किलो आनी उडास करता हांव आनी मागीर ताचे उपरांत लागोरी गेलचे आहले आनी एक काले बेरचेंडू पत्राक लुगट बनचाले आमचे बॉल नातले बेरचेंडू बेरचेंडू म्हणटात काले म्हाका तुला मल्याळी व्हड जावंक पुरो म्हणल्यार ते बॉर्डर न्ही तशें ते उडोवनचे उडयल्यार पाटयेक एमनी पडल्यार कठीण दूख आसतली तशें पुरो खेळून आमी बारीक कुशेर आमचे जाल्ले 7th जाल्ले मागीर इस्कॉलांत तालुक लेवल स्पोर्ट्स जातालो आमकां एक प्रॅक्टीस ना कांय ना सिस्टरान आदले दीस आंगणान धांवडावचे आहले इस्कॉलाच्या जाल्यार ग्राउंडी नातले ह्या गुड्यार धांवडावचे आहले धांवडयतना कोण फर्स्ट येता नेक्स्ट डे आपूण व्हरचे आहले ते धांवतना 100 and 200 हिट्स आनी फर्स्ट लास्ट म्हाका केद्या फायनलांत ते म्हाका एक इंट्रस्ट आमकां कितें जायना आतां म्हाका सांगा तुमी आतां धांवताल्यात फर्स्ट टायम म्हणलें ते दाडा तुमचे ते काले ते पांय घालूंक स्पायक्स वाणोतून बेरफूट आणि ते कटपार एक इल्लो सुणो घालतले पुरो कटपार ते कटपाचे खांटे आले त्या खांट्यांतल्यान सयत आमी धरले कटपाचे त्या तळी आमची परिस्थिती पूण आमकां दुकान हाडले तितले कित्याक आमी खाली पायण्याचे आले आमकां वणो नातले वणो हांवें गेल्ले 10th म्हणजे तुमचे पाय तर बरोबर जावन गेले ते जावन गेले आमकां 10th तांतूत घालना पूण आतां एक मेट भायर धरूंक जायना वेगळी लागता म्हणल्यार आमी वय कित्याक नर्सान जावन नर्सान आमी स्टॉकिंग्स घालतले त्या वेळेला शूज घालतले कंटिन्यूस तशें पांय स्मूथ पडले आमचे ताचे उपरांत आमकां जायनातले खाली बेरफुटांत चलोवंक तशें हे एक डिफरंट लायफस्टायल चेंज ऑफ लायफस्टायल ते एक सांगेत ताचे उपरांत म्हणजे 7वी जाल्ल्या उपरांत आमकां म्हजो बाब सुळ्या तिशीन काम करतलो आणा तुम्ही काल म्हणटाले तुम्ही आणाचे मायेचे कशें नांव कशें तुमच्या आणाच्या मायेचें नांव मेरी तेंचें नांव म्हाकाय दवरलां मेरी मायेचें नांव म्हणजे तुम्ही माय म्हणचे व्हडली माय म्हणटाली मायेक आमच्या आवयक आवय मागीर म्हजी आवय म्हज्या मायेची आवय आहली तिका आमी आवयन म्हणून पोवचे आहले म्हळ्यार त्या टायमाचे ते अशें आनी व्हडली माय आनी व्हडली माय म्हळ्यार आमकां बारी व्हडली मायकी आमी आवयतून आपोवचे आहले आवय आवयन आपोवचे आहले आणाचें नांव कशें तुमच्या आणाच्या आलेक्स डिसोजा कितले जाणां भुरगीं तुमी आमी 10 जाणां भुरगीं सो सुरू आमचे इल्लें स्थिती बरी आसली मागीर भुरगीं चड जाली आर्थीक परिस्थिती कस जाली मागीर 7वेंत म्हाका घरा बसयले म्हाका मस्त बेजार आयली तुमचा नंबर कितले मॅडम हांव 2nd मालगाडी म्हजे बहीण ते एक एथलेट वेलेंट फेर्गेजंत आसा ताका लास्ट इयर कॅथलीक सभेन ताका बीजेन ताका ऑनर केला ते एक लॉंग रनर एथलेटिक्स आसा पूण ती म्हजे बरी एशियन मिटांत एक फावटी मात्र तू इंडियान जाल्यार गेली भायल्या कंट्रीक ती वचोना पूण ती हुशार आसा ती एक्चुअली लॉंग रनर आनी वॉकर 5 किलोमीटर आनी पुरा तशें आतां ती तेंपूर वचून 100 मीटर आनी 200 ती करता लॉंग जंप आनी ट्रिपल जंप करता ती तिका आतां 70 years आतां तुमचे मुळे तुम्ही आतां तुमची जल्म आतां भुरगीं चड जाल्यांत आर्थीक परिस्थिती तुमची पाड जाली मुळे तुम्ही ताच्या नंतर तुम्ही एज्युकेशन खंयसर कंटिन्यू केलं ताचे उपरांत हांवें आमच्या सिस्टराक वचून म्हजी वंदना क्लास सिस्टर आसली बेळा तिचे सांगलें म्हाका कितें जाल्यार एक हांव संजेचें काम करता म्हाका शिकोवंक आशा जाता तशें तिणें कोडयाल हाडलें म्हाका कॉन्वेंटान दवरलें संजेचें हांव थंय काम करतलें इवन सकाळीं 4:30 वरार उठ्ठलें हांव किचनांत काम करूंक तशें करन हांवें शिकप शिकलें आनी 10th हांवें फर्स्ट क्लास पास जालें हांव तितलें करन मदर बंडीट आहली तिका बारीक खुशी हांव फर्स्ट क्लास पास जाली तुमकां शिकोवंक वेळ मेळटालो का आता 4:30 वर उठून काम करीचे कले पर काम करताले हांव गोरवांक ताळणें दिवचें दुकरांक खावंक घालचें तण काडचें सोंस्याची पोसका करची कुंकडां पळोवचें तें पुरो आसतलें इतलें काम हार्ड वर्क केलां मस्त केलां हांवें मागीर सकाळीं तशें सकाळीं म्हाका पोळे करूंक आसतले चपाती लाटूंक मस्त भुरगीं आसलीं न्ही उरलीं किचनाची जाण आसतात म्हणल्यार तांचे वांगडा हांवें काम केलां मागीर म्हाका दनपारां जावन दनपाराचो एक वेळ आनी राती आफ्टर 7 o'clock तुम्ही शिकतले राती हांवें चिमणी दवरून लायट घालें तांकां हें जाताना हांवें चिमणी दवरून हांव शिकतली राती 10 वरांसर होमवर्क करन तें पुरा आनी सकाळींचो म्हाका टायम मेळनासलो मागीर घरा इस्कॉलांत म्हाका लिजर टायम मेळटा पळय त्या वेळार हांव शिकतली
म्हाका सांगा हांव सत्य सांगता सबार जाण एथलेटीक सांगचे म्हळ्यार तांची जिणी वाचतना वय वय सबार एक चिमणी दवरून वाचल्ली ह्या चिमणी दवरून तांचे ज्ञान वाडिल्ली मस्त जाण आसात वय वय हाका खली रिलेशनशीप आसा की दुबळीकाय की हाका मॅम या काले म्हणटा तुमी ते दुबळीकाय न्हू सांगून म्हळ्यार दुबळीकाय कोणा चड आसा कोणा इंट्रस्ट आसा ती चिमणी जावन दी या काळोखान जाल्यार वाचून वयर येतात आनी कोणाक ग्रेस्त काय चड आसा वाचूंक नागता तांकां कसले फेसिलिटी दिल्यार ते वाचिनात पूण म्हजे फेसिलिटी मस्त उणें आहले एक पेन्सील मेळत जाल्यार बारीक कश्ट आहले म्हाका ती तुदी जाता म्हणसर हांव तांतू बरयतली ताका फाटल्यान कालें जाल्यार एक फिक्स कर ल्हान मोठी जर धरूंक जायना म्हळ्यार तें कर हांव बरयतलें तशें मस्त हांवें कश्ट काडल्यात आनी म्हाका एकूच एक टेक्स्ट बूक नाटलो काले नोट्स पण तुम्ही काढले ते कष्ट तुम्ही काढले तो त्याग निजाय की महान निजाय कित्याक म्हळ्यार आमी कोणच्या असल्या व्यक्तींक साधन केल्या व्यक्तीक आमी एखाद्याक हाडूंक आमी प्रयत्न केला कितें म्हणून कोण कितें म्हणटा म्हणलें ना आमच्या जिवितांत कितें नीज गजाल आसा ते लोकां मुखार दवरचेंच आमचें कर्तव्य ताचे उपरांत तुमी कितें केलें ताचे उपरांत ते म्हाका थोडे फावटी गोरवां पळोवंक आहले म्हटल्यार जर्सी गायो त्या वेळा वाचूंक आहले त्यो गायो खंय येताल्यो तांच्या फाटल्यान धांवचे आहले थोडे फावटी हांवें काले करताले एक फावटी म्हजो नोट्स हांवें दवरून गोरवाच्या फाटल्यान आनी एका गायन म्हजो बूक केला नोट्स गेला हें पुरा हांवें काडिल्लें कश्ट पूण म्हाका सांगूंक नाका आहलें सिस्टरा कडेन सांगल्यार वय दाना जालें तें म्हाका मस्त बें आहलें ताचे उपरांत गोरवां ती इल्लीशी मैदानार खेळटाना पळय आमच्या प्लेग्रावंड आहलें त्या वेळा हांवें ते रेंवांचे पिट्ट आहले हाय जंपाचे तांतू हाय जंप उठचे बॉडी दवरून लॉंग जंप उठचे आनी इल्ले धांवचे हांवें प्रॅक्टीस म्हळ्यार म्हाका एक इंट्रस्ट आहलें आनी हांव एक थ्रोबॉल एक्चुअली बरें थ्रोबॉल प्लेयर पूण म्हाका त्या थ्रोबॉल टिमाक काण घेनातले खाली हांव आमच्या ह्या पिरियड गेम्स पिरियड हांव खेळोंक आनी पुरो हरियकांत ओके आतां म्हाका सांगा तुमी आतां कितले म्हणसर शिकल्यात तुमी तुमचें ग्रॅज्युएशन जालां की खंय म्हणसर तुमी पावल्यात एक्चुअली जूड म्हाका डिग्री करूंक आशा आहली पूण म्हाका फायनान्शियल बॅकग्रावंड करूंक कोणी नासलें बुकां पयशे ह्या इस्काला धाडूंक ते वेळा हांवें कालें करचें देखून हांवें सांगलें तर म्हाका ते वेळा तें कॉमर्स आहलें कॉमर्स आनी टायपींग आहलें शॉर्ट हँड हांवें ताका विचारलें जायते सिस्टर जायते ताका कर म्हळें मार केलें करतना अचानक जुडी टिचर आमची ती म्हजी एक्चुअली टीचर म्हाका तिने रेड क्रॉसान तो क्लास आनी परत काडल्या ती आमची जुडी म्हळ्यार कोण ती आमची वायस मेयर जावन आहली पळय आमची कोड्याळची तिने सांगलें तिका एक तिच्या स्टुडंटांनी एक एप्लिकेशन दिलें नर्सिंगाचें गव्हर्मेंट तिने म्हाका सांगलें तूं मनी आनी तूं करता घेन हांव करता म्हळें ताचे पयलें म्हाका एक दीस मादार आपूण विचारूंक लागली जुडियो टिचराच्या आवयक मस्करेन्यास मॅगदलेन तिका एक इंग्लीश इल्लेशें गोत्ता आसली वाचूंक वताली ती आतां बेडरिडन जावन आसा तूं येता गे विचारलें म्हाका दुसरी वाट ना देखून हांवें सांगलें जायत म्हळें हांव येता म्हळें तशें जुनांत 1973 तिच्या घरा गेली तिच्या घरा येताना तिका म्हाका इल्लें घरचें काम करूंक आहलें रांदूंक दुसरी जण आसली तिका इल्लें पळोवन जें भायर व्हिलचॅर हाडचें तें पुरा तशें व्हिलचॅर व्हरूंक तें हांव इल्ली शिकली मार तिका फीड करूंक तें पुरा करतलें करनातना तिणें म्हळ्यार एक एप्लिकेशन आयलां तूं घालताय गे नर्सिंगाक सुरू म्हाका बें दिसलें मगर जायत म्हणून सकाळी कशें डिग्री करूंक जायना म्हाका देखून हांव ओपळें आनी घालें उपरांत ऑक्टोबरांत म्हाका इंटरव्यू आयले म्हजें 599 म्हजे 98 की 99 म्हजे नंबर इंटरव्यू आउट ऑफ 600 एप्लिकेशन 600 तांतू 44 जाणांक सिलेक्शन गव्हर्मेंट अंतो मस्त तेन्ना नर्सिंग येयनातलें फादर मुलार्स आनी आमचें मात्र आहलें पेनलॉक मागीर हांव नेक्स्ट डे सेकंड डे संजेर 5 सकाळी 8 वरार गेली संजेर 5 वरार लास्ट म्हाका आपयलें मागीर हांवें चिंतलें आनी म्हाका मेळना कोणान मागीर ऑक्टोबर जालें नोव्हेंबर जालें आनी हें म्हाका सिलेक्शन जावना म्हणून पूण डिसेंबर एंडातना म्हाका आयलें जानेवारीन तुवें जॉयन जायचें न्हू पळयतना आउट ऑफ 600 म्हजें फर्स्ट नंबर सिलेक्शन कामाक जॉइन जावचे पयलीं तुमी शिकिल्ल्यात खंय सर नर्सिंगाक ट्रेनिंगाक ट्रेनिंगाक वय वय 3.5 वर्सांचें ट्रेनिंग तशें म्हाका तिणें जुडीन म्हाका टिचरांनी एडमीट केलें हांवें टिचर तुमच्यालें कित्याक म्हजें टिचर जावन आहलें तशें तिच्या अंतू आज हांव एका पोजिशनार आनी 3 वेळ म्हाका जेवंक तिसो हांव उडास देळाय काडटा तिणें घाल्लें तें म्हाका ताचे उपरांत ते नर्सिंगांत एन्युअल स्पोर्ट्स मिनी जाल्यार हांव फर्स्ट या सेकंड येतलें तें 1-2 अंत ग्रावंडांत करतलें आमच्या
गव्हर्मेंट कॉलेजा फाटल्यान तेंत फाटल्यान आहलें ओके पूण आमकां प्रॅक्टीस आनी कांय ना तशें तातूंत मेळटालें म्हाका ताचे उपरांत म्हाका हांव भायर आयली मागीर विजय क्लिनिकांत काम करतालें हांव 2 वर्सां काम केलां 77 to 79 ओके ते हांवें बरें नांव वाडलां हांव ते म्हाका गव्हर्मेंट पोस्ट घेताना डॉक्टर कॅरबलान म्हाका विचारलें तुवें गव्हर्मेंट पोस्ट वयचें नाका तुका गव्हर्मेंट सॅलरी दिता म्हणालें ते कोणी सर हांव ते गव्हर्मेंट हांव गव्हर्मेंट येता सर नाका म्हळें कित्याक ते सुरू सांगतात मागीर तिनांत त्या वेळार म्हाका काजर जावन जोसेफ हेनरी कडेन काजर जावन एक भुरगें हाडलें म्हाका ते फर्स्ट अपॉयंटमेंट येताना मुडिगेर कायलें काजराचो विशय येता ओके सांगा सांगा मुडिगेर गेली हांव मुडिगेर वचून येताना त्या पावसाक त्या बालशाकान येवन गेले म्हणजे सपोर्ट कोण ना म्हणजे फ्रेंडांनी एकले हाडले जेसी आमकां दोगांक ते येयले मुडिगेर त्या पावसा त्या बालशाकान येवन गेले हांव वारें जड घर ना एक सिस्टर आली आमची सिस्टर सुशिला म्हणून तमील तिने ती पयले दाई ट्रेनिंग करून डेलिव्हरी पुरो करतली तिने सांगलें ಮೇರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೂಮ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ त्या भुरग्यांक हाडून गेलें पळय ताणें येदें ल्हान रूम ताच्या तीन ते एक कणी सांगलें उदक हें म्हजें धुव आपलें व्हडलें पांय अशें दवरना काका 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 म्हणटा अशें पांय म्हाका मस्त बेजार जालें ह्या स्थितीक आमी येवन पावल्या पळय हांगात रावतालें आनी म्हणून चिंतलें हांवें मागीर भुरग्याक हांवें डेली इस्कालाक तेंत चर्चीन वचचें हॉस्पिटलान दवरचें कोणा कडेन जाल्यार आयएसान पळयतालीं आनी हांव काम करतालें मागीर 1 म्हयनो पळयलें मागीर दुसरे आमी शिफ्ट केल्या उपरांत म्हाका मस्त कस जालें मागीर एक मेड आपोवन हाडलें आमी आनी तें दवरलें तातूंय म्हाका मस्त कस जालें भुरग्याक पळयनातलें मेड तेंच्या आता म्हाका सांगा ते भुरग्याच्या विशयाच्या पयले तुमचे अरेंज मॅरेज और लव मॅरेज आमचे लव मॅरेज लव जाल्लो वैभव मागीर सोडूंक म्हाका जावना मस्त सेरीक आयलो घरच्यांनी म्हाका लव केल्या परत सोडच्या घाल्या ना 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 ते एकल्याक कोणान धरल्या ताचे कोणाचो मोग केला तांचो लास्ट आनी सूख तांचे कडे तुजी येता म्हणून आजून पर्यंत आतां कितले 45 इयर्स जाले आमचे काजर जावन तशें आमी आतां आरामेन घरा तुम्ही घरा बसल्या म्हणून तुमचो नवरो इल्लो पयसो बसला आयका त्या ज्वरांनी सरतात न्ही सदांची सोय जावन गेल्या तुमकां आसून मॅडम म्हाका सांगा कोण पयलें कोणे प्रपोज केल्लें पयलें तुमी तुमच्या नवऱ्यान ताणें प्रपोज कालें नांव कालें तुमच्या नवऱ्याचें ताचें जोसेफ हेनरी एक्चुअली हेनरी म्हळ्यार नांव म्हाका हेट पयलें कित्याक म्हाका गोतून ल्हान आसतना हेनरी म्हळ्यार म्हाका तें नांव तें एकतर जातालें पूण आतां तेंत म्हाका मोगाचें जालें नांव ते मेळ्ळ्या उपरांत तुमी फुगारी येता न्ही हेनरी म्हणून नो मेळ्ळ्या उपरांत तुमी कांय म्हणूंक जाता ते म्हणना आतां तुमी आतां 4 वर्सां मोगार आसल्यात न्ही कहीं इल्ले तेणे बोयल्या ती ना खायना ते गेल्यार एक पिक्चर नांदले एपडी पिक्चर ताणें आपोवन व्हरून म्हाका सिरकोन पडोवन म्हाका पनिशमेंट एक म्हयनो म्हटलं खंय सिरकोन म्हटलं तुमी आमी सारकास आपोवन हाडले ताणें म्हाका सिरकोन म्हटलात की तुमी दुसऱ्यानी येवन सांगलें म्हाका घरा हांगा आमच्या प्रिंसिपलाक सांगलें प्रिंसिपलान दुसऱ्या दिसा आपोवन आमकां ऑफ दितात म्हयन्यांत 4 ऑफी कट केल्यात विदावट ऑफ हांवें ड्युटी केल्या तशें मस्त कडक मस्त म्हळ्यार आमकां मस्त स्ट्रिक्ट आहलें आमकां वचोंक ना घरा एक खातर जाल्यार आमकां त्या वेळार वचोंक नातलें वर्सांत 1 म्हयनो राजा त्या वेळार मात्र आनी तितलें हुशार ना जाल्यार मेडिकल हे हाडल्यार मात्र आमकां राजा दितले ना जाल्यार आमकां राजा ना आतां तुमच्या दोगांच्या हेनराबानी तुमच्या मोगाचो फोड जावन कितले जाणां भुरगीं तुमकां आमकां दोगां चेडवां भुरगीं दोगांय चेडवांत दोन मोतयां मागीर तांकां कशें तांचें नांव कशें एकले स्मिता जोश्मा फर्नांडीस जोश्मा जोसेफ आनी मेरी हिल्डा जोश्मा ते आमचें गुडवील नांव दवरलें तांकां कोण हाडे काजर जालां दोगांयकी आतां दोगांयकी काजर जालें एकले किन्नुगोळी आसा कोण न्हवऱ्याचें नांव ताचें न्हवरें रोशन डिसोजा तो प्रिंटींग प्रेस चलयता मागीर दुसरें म्हजें सीमा आचोट काजार जाला की बंदेलचो तुमकां गोता आसूंक बरो रोणी सिंगर रोणी ताचें सूण ताका एकलो तो पूत तो भायर आसा अबुधाबी हे भायर इंडियन स्कुलांत शिकयतालें पयलें मागीर एडुकेशन शिकयलां PUC दोगांय मास्टर्स सायन्स दोगांय ते बारी नावाड रोणी दोग जण सुपरहिट बोला म्हणटात आनी दोगांय एथलीट ती दोगांय आनी ती 3 फावटी तांणी स्टेट लेवल हॉकी रिप्रेझेंट केला आनी म्हजे व्हडलें धूव हॉकी कॅप्टन जावन आहलें हांगा डिस्ट्रिक्ट आनी लॅमिनाच्यांनी ताका विचारलें स्पोर्ट्स कोर्टांत हांवें सोडून हाडलें म्हाका बेन दिसलें कित्याक म्हळ्यार स्पोर्ट्सान गेल्ले उपरांत भुरगीं तरणाटी भुरगीं एज्युकेशन इम्पॉर्टंट ताका हांवें पयलें हें दिलें सपोज हांवें एक विचारता मॅम तुमी स्पोर्ट्सान इतलें साधन करना भुरग्यांक तुमच्या तें दिजें म्हणटाना तुमी कितें भियेता ना म्हाका भियेलें म्हळ्यार तरणाटी भुरगीं न्ही
तांणी भाड वाटे वचोन बऱ्याक वचचें न्ही तशें आज हांवें तांकां हालींच शिकपाक ते एक इम्पोर्टन्स दिल्लें न्ही तांकां एक ट्युशन दिवना खंयचेंय दिना व्हडलें 2nd रँक युनिवर्सिटी मँगलोर दुसरें आनी हांवें एक डोनेशन म्हणलें दिवन आज पर्यंत मेरिट अर्थ दोगांयके आनी इवन एलोसिएसान ती 15 म्हणी तांकां दोगांयके सीट दिली आनी ती आमी खंयचेय ना ताचे आनी युनिवर्सिटीन स्मिताक 2,500 वर्साचे फीस हांवें बांदले आनी सीमाक 4,500 सो कितले डिफरन्स म्हणजे ना जाल्यार डोनेशन जाल्यार 35,000 कितल्यांक आहले खंय आमच्या युनिवर्सिटीन ते आहले आनी तांचे सिटी मस्त उणे आहले तेले सो सिटी कोणना मेरिट 2 गी 4 कोणना आनी आचे कोटा खंयचे सोल्जर काले कोटा आनी पुरो आसात न्ही ते एक ಒಟ್ಟು सो कोणना तांच्यांत आता तुमी आतां म्हणटात तांकां फीस बांदून कश्ट आसले तुमची इनकम उणें आसलें तुमचो नवरो कितें करतलो तेदला नवरो कामाक येतलो तो तांच्या इनकमान तुमच्या घर सांबाळूंक कश्ट जाताले कशें जातालें आमकां तो वकिलारशेन काम करतलो मागीर हांव मुडिगेरेंत आसतना ताका तो हांगा आसलो आनी हांवें ताका म्हाका कश्ट जाता आनी मुडिगेर आपोवन येलें स्वामिला सो मॅनेजर जावन ताणें काम केलां तें म्हणजे ಒಟ್ಟು आता म्हाका सांगा भुरग्यांक तुम्ही बरें शिकप दिलां बऱ्या वाटेक पावयलां तुमकां बारी संतोष आसा आता तुमच्या पती कडेन 4 वर्सां तुम्ही इतलो केला आनी तुमचें तोंड फुल्लें लज येता तुमी आतांय ती बारी खुशी कित्याक म्हळ्यार कुटुंब जिवीत म्हळ्यार तेंनी जायके वर्ते देणे तांचो पाठिंबो तुमच्या मोगाचो पाठिंबो 4 वर्सां मोग केलो म्हळ्यार धामधूम केलें तुमी आनी हेनरी म्हणलें नांव पाड म्हळें हांव म्हणटा तें बारी बरें आतां बरें तांचो पाठिंबो तुमकां कसो लाभलो म्हाका ताणें मस्त हरी हांव कामाक गेल्यार तो कितलोय काले आसूं दी भुरग्यांक तितलो बरें करून पळयतलो आनी म्हाकाय बरें करून पळयतलो ल्हान भुरग्याक सोडून गेल्यार ताणें न्हाणोवन टायट करून बांदल्यार भुरगे 3 घंटे उठनातले तितलो बरें करून पळयलो तुमी बांदल्यार भुरगे उठताले हांव कामां येताली न्ही तेजो तो मदें येतालो पळोवंक आनी परत तशें मस्त ताणें म्हाका सहकार केला तसो मागीर वस्त रुंबलचें जावन दी घरचें काम जावन दी हर एकांत तो म्हाका हें करतलो तातूंत कांय ना मागीर हांव तें हांव ट्राय केलें हांवें ट्रान्सफराक बारीक कश्ट आहलें 4 वर्सां हांवें ट्राय केलां कित्याक तेंच्या MLAन म्हजें पेपर ते पावूंकूच सोडचें नासलें बँगलोर डायरेक्टर ऑफिसाक कित्याक म्हळ्यार हांव कामांत मस्त हुशार आहलें वचून वचून मेरिट व्हरून बिडू दिला म्हणून तशें मागीर सोडूंक म्हळ्यार तांकां सोडल्यार तांकां लॉस जाता तशें आनी आमी 6 जाणां नर्सां मात्र आहलीं 100 बेडेड हॉस्पिटलांत तशें आसतना आमकां आमी नीड देर एकले गेल्यार आनी एक येनात इंटिरियर प्लेस न्ही कोणी येनातले त्या टायमार आनी एक सोमान तेजे अंगड सैती सोमान नाटल्यो ती आतां मस्त डेवलप जाला एक मागीर सर आतां तुमी नर्सिंग शेतान तुमच्या खेळा आंगणाच्या विशयान मागीर येता हांव आता तुम्ही इतलें सदान केलां म्हणटा नर्सिंगान तुमी नायटिंगेल अवॉर्ड लाभला निजाय की तुमकां परबी म्हणटा हांव एक तुमकां सांगा आनी तुमी त्या थंयसर वावर करतना एकलोच डॉक्टर आसता थोडे आनी नर्सां 4-5 जाणां आसतात ते दाडा थोड्यांक एमर्जन्सी आपण हाडटात या डिलिव्हरी करूंक आपण हाडटात या कोणाय की कली जीव दाळ सोंपता त्या वेळार डॉक्टर नासल्या वेळार तुमी कशें तुमी सांबाळना इमिडिएट ताका कितें जाय पळय इमिडिएट एक पॉयझन केस आयली म्हणटाना ते खंयचे ते ऑर्गनोफॉस्फरस चिमणे तलाचे गी तशें आमी पयले पळयचे कशें पळयतात तुमी ते स्मेला कळटा आमकां मागीर चिमणे तल जाल्यार आमी स्टमक वॉश आनी पुरो दिवन वचो कित्याक ते आमी इनहेल केल्यार आपले लंग्सा गेल्यार निमोनिया जाता एस्पिरेशन निमोनिया जावन मरचे चान्स आसा तुका कॅरोसिनांत मरनात पूण निमोनिया जावन मरतात मस्त जाणां आयकूंक पुरो कॅरोसिन गेल्ले घरा वचून 2 या 3 दिसांनी मेले म्हणून आनी तशें थोड्याक पळोवन आमी स्टमक वॉश दिवचें पडटा सो ऑर्गनोफॉस्फरस जाल्यार इमिडिएट आमी स्टमक वॉश दिताले बचाव करताले मागीर डॉक्टर येतालो मागीर तो बरो येतालो सो एमर्जन्सी कितें आसा आमी पुरो आमी रेडी आसताले आमी करताले आनी सपोज ब्लिडींग आसा एक मेन ब्लड वेसल आतांचे कट जाला आमकां गोत्ताले आमी लागीट करून सुचर करून आमी दवरताले आनी ते मेडिकल केस जाल्यार डॉक्टर येवन पळयतालो खंय कितले वूंड डीप आनी तांकां बरें जेणे तो पळयतालो तशें आसतना मस्त आमी केलें आनी एक्सिडेंट केस आसतना एक फावटी एक्सिडेंट आयल्यार मोर देन 100 जाणां कोणा 4 माडी गाठी येता 100 जाणां ती स्पॉट डेथ उरल्यांक एक 40 जाणां हाडल्यांत आन्न घालन कोण मागीर आमी प्रायवेट डॉक्टर आमकां फोन करूंक ना पुरो आयले ते जाल्यार आमी स्टरलायजेशन तेणी पळोवंक जाता कितें इंस्ट्रुमेंट्स आसा तांचो पुरा करून आमी सगळ्यांनी आमी करता तशें वाडाचें आमी काम करणं हें इम्पॉर्टंट सो खंयचे प्रायोरिटी आसा पळय फस्ट खंयचे ती एमर्जन्सी ते आमकां गोत्त आसतले आमी ते करतले आनी मस्त हाडले आमी हांव कित्याक आनी इवन डिलिव्हरी आमी करतले
ले डॉक्टर नातले दाळा फुल्ल डिलिव्हरी आम्ही आम्ही एस करन ती नॉर्मल जाता की ना सांगून पहिल्यांदा आम्ही चिकमूर धाडटाल्या इन एडवान्स कित्याक गो ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आमच्या ते दवरूंक जायना न्ही आमकां तशें म्हाका एक सांगा आतां तुमच्या जिणेच्या विशयान नर्सिंगान तुमी म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमी केल्लें खामी ते भोव व्हरताय आनी ताका निजायक तुमकां हुगलीक म्हणटा कित्याक म्हळ्यार नर्सांच्या विशयांत आमच्या इंडियांत इल्लीशी मोर्यादेची खिंगी उणे म्हणून म्हाका भोगता गुत्तना सूख जाल्यार सूख समज जाल्यार समज न्ही एक मिनट विचारता तुमकां समांगी निंगी म्हाका कळीत ना 10th परगांवांत जावं दी ते गल्फांत जावं दी ते ऑस्ट्रेलिया अमेरिकांत या खंयसरी नर्स म्हणल्यार कुडले एक बरें तांकां मोर्या दितात बरो पाग दितात पण तेच बदलावण तेंच एक मनोभाव इंडियान कित्याक ना कित्याक खाले म्हणटा तुमी तें करेक्ट तुवें सांगचें जूड पयल्यांत हांव तशें पयल्यांत हांव एक सोशल स्टिग्मा आहलें नर्सांक कोण बरी मनशां वचनात न्हू आनी क्रिस्तांवची मात येता कित्याक ती सेवा म्हणले मनोभाव ना मनोभाव तांकां ना आनी दुसरें आनी फस्ट चिंचालें हो तें नर्स ताका वैगी नेगी न्हू पूण आतां तें यंत चेंज जाला ट्रेंड ते चेंज जावन त्या नर्सांक कितले रिस्पेक्ट मेळ्ळा आतां पयलींचे तितले आमकां हें मेळना पूण रिस्पेक्ट आसा आनी चडावत चर्चे आजकाल कोणा कडेन कादर जाता पयले विचारतात नर्स गी न्हू वय मग कित्याक म्हळ्यार आज खंयच्या घालपाक वसा खंयसर वसा होकाल कोण नर्स म्हळ्यार इजिली तांकां उशेत म्हळ्यार कोणाक दुरसोवचें न्ही म्हजी होकाली नर्स तर हांव तशें ओडवे काय उलयना पण हांव कालय म्हणटा की म्हळ्यार नर्सांच्या विशयांत एक अपवाद आसा ती खंयच्या की म्हणून सांगूंक वचना कित्याक म्हळ्यार कोणाय विशय सांगू हांव म्हाका ते हें दिवना काल्याक म्हळ्यार कोणीय म्हाका ते अधिकारी दिवना पूण नर्सांच्या विशयांत तुमी करच्या सेवे विशयान तुमचे अभिप्राय कशे हांवें सांगचें जाल्यार तर लोकांचे चिंता बदलावण करचें आमी आतां ते कितले कश्टान हार्डली 100 एक या 2 नर्सां पाड जावंक पुरो पूण सगळ्यांक पाड न्हय 99% नर्सां व्हेरी गूड दे आर कित्याक गो तांकां एक कॉन्शियस म्हणल्यार आसा आमच्या एक मनीस आयलो म्हणटा ना ताका आमच्या घरच्या मनशावर आमी सिंपथी दाखोवची न्ही एम्पथी म्हणटात न्ही त्या पोजिशन हांव आसलें हांव कितें करता आसली एक सांगता तुमकां नर्सां पाड तुमी पाड म्हणून आमी कोणाक बोलावंक कित्याक म्हळ्यार सक्कडी फिल्डांत सक्कड लेवलाचे आसात देखून तुमी करता त्याग तुमी करचो सेवा आनी आमच्या समाजाक दिवची देणगी निजायकी सक्कड तुमच्या नांवान सक्कड नर्सांक जावं दी ते चेडे जावं दी ती चेडवां जावं दी ते डॉक्टर्स या कोणी तांकां आमी आज आभारी आसा तांच्या धर्मान काम करून आमच्यो तसल्यांचो जीव वाचयतात आनी हेरांक ते आदर्श जाल्यात मस्त पटी डॉक्टर असं मुद्दा सांग कोण आसता ते आनी थोडे पटी सडन पेशंट बॅड जाता ते कोण आसता बेडसायड नर्सां 24 hours आसची नर्सां सो नर्सांची सेवा म्हणल्यार ते एक विशेष आनी तांकां तुमी कितले अभिनंदन पाठयल्यार पावचें ना आनी नर्सा विशयांत कोणी चिंतिनात तांकां एक फॅमिली आसा तांकां भुरगीं आसात नायट ड्युटी जाल्यार तोंड पळोवंक ना संजे 5 वरां बेसारल्यार दुसरे दिसा 8 वरां 9 वरां भुरगीं इस्काला वचून आसतात ती केल्यांत की जेवल्यांत की इसारचें कोणी ना तें पुरो मस्त प्रॉब्लेम आसा पूण हे लोकांक समजता की एक चूर 5 मिनटां लेट जाल्ल्यात गालाटो करून सुरू जावचो कित्याक इवन तूं गव्हर्मेंटांत वच गव्हर्मेंटांत मॅन पॉवर उणें त्या दाळा एक 10 जाणां पेशंटाक एका नर्सान पळोवन ते एक 25 जाणां पळोवचें पडटा त्या तेंचे कश्ट गव्हर्मेंटांत कश्ट चड भायर प्रायवेटान सांबाळ दितात सांबाळ उणो जाल्यार जाणां चड आसात सो तें पुरो लोक चिंतेना आनी गव्हर्मेंटांत ट्रिटमेंट दिनात म्हूण सांगून वचो दी बेस्ट केअर मेळटा म्हज्या हाच्या प्रकार अभिप्राय प्रकार आनी हांवें दिल्ल्या सेवे प्रकार हांवें सांगचें जाल्यार प्रायवेटांत कितली बरी सेवा मेळटा तितलीच गव्हर्मेंटांत सो दुबळ्या लोकांनी जाता तितल्या गव्हर्मेंटाक वचून दिता कित्याक गव्हर्मेंट फेसिलिटी दिता आतां ते ना हे ना म्हणून खंयचेय ना सुपर स्पेशालिटी जाल्यात हॉस्पिटल इवन गव्हर्मेंट हॉस्पिटली जाल्या देखून हांवें सांगचें आमचे स्पेशली आमचो लोक दक्षिण कन्नड जिल्ल्याचो गव्हर्मेंटाक वचना भायलो लोक येता चिकमळूर हासान आनी कासरगोड निलेश्वर कांजंगार कितलो लोक येता आनी ट्रिटमेंट कित्याक मॅडम ती मनस्थिती कित्याक ते आमच्या लोकांची आमच्या लोकांक आल्या हांगाच्या लोकांक ते गेल्या गव्हर्मेंटाक गेल्यात पळयना तूं म्हण चिंता बदलीचे आमी ते वचून पर्सनल वचून आतां कितलेय जण
आमीच हांवें धाडला कोविडाक भायर वचून पयशे दिवन काण घेतले तुमी वसा म्हटला येवन सांगता तुवें सांगलें करेक्ट ह्या म्हज्या घोवांनी सांगलां मस्त जाणांक वचून येवन सांगतले भारी बरें कारण दिलां म्हाका कळोंकूच कळना तितलें बरी हॉस्पिटल आसा म्हणटात आता ओके हिडले बाई हांव बारी खुशी जाली तुमच्या साधना फाटल्यान तुमच्या कामा फाटल्यान तुमच्या त्यागा फाटल्यान लोकांक कळलें आतां म्हाका सांगा इतले तुमी इतले बिजी होय तुम्ही ऑलराऊंडर नर्स गे ऑलराऊंडर म्हणून ऐकला क्रिकेटीत हांवें ऑलराऊंडर म्हणून हांवें आयकला हांवें एक ऑलराऊंडर नर्स म्हणून आयकोनशें म्हणजे जिवितांत हांवें पयले फावटी म्हणून म्हाका गोत्तू ना म्हाका गोत्ताले प्रकार थोड्यांक सिंगिंगाचे देणे आसता थोड्यांक खंयची एक हॉबीज आसतात तुम्ही खंयच्यान ती जावं ते उलोवण्यांत जावं ते सिंगिंगान जावं ते स्विमींगान जावं ते धांवच्यांत जावं ते उठच्यांत हे खंयचे देणे तुमचे म्हाका सांगा या खंयच्या प्रायर तुमी या शेताक तुम्ही आता पहिले तुम्ही धांवताल्यात नॅशनल लेवलाक इंटरनॅशनल लेवलाक केदाळ तुम्ही तातूंत बेतर जाल्यात एक्चुअली हांव 87 मुडी गेल्यान हांगा आयले व्हेरी नेक्स्ट डे हॉस्पिटल डे केले हॉस्पिटल केल्ल्या दीस तेदा प्रॅक्टीस आनी कांय ना म्हाका पयल्यान इंट्रस्ट आहल्याने मजा येताल्यान ते लॉंग जंपांत हांव फस्ट KMC and Wenlock lady वचून टुगेदर कंबायन सकट स्टाफांक पूण तांतू हांव फस्ट आयली लॉंग जंपांत 100 200 सेकंड आयली आता म्हाका सांगा आता फर्स्ट स्टेज जाल्यार एक तर तुमकां बरें प्रॅक्टीस आसा ना जाल्यार तुमकां बरो कोच आसा जे न्ही जाल्यार तुमी बरें खायचे आनी उडोवचे काय जालें तुमचें म्हाका कांय नाटलें म्हणजे एक म्हाका एक साधन करी जेवन म्हज्या मोतींत आहलें आनी म्हणजे एक ते इन्नेट पोटेन्शियल म्हणून एक आसतालें आमचे भितर देवान दिल्लें धने तें हांवें तें उक्तावण केलें आनी दाखयलें तुमी नर्सिंगान जावन दी तुमच्या जिवितांत इतलें साधन केलां पूण स्पोर्ट्सान तुमी एक वेगळें साधन करून आनी आमची कीर्त आमच्या कोंकणीची मात्र हेर धर्माची कीर्त तुमी सगळ्या भारत देशांत विदेशांत गाजयल्या हाच्या फाटल्यान तुमची काणी कितें पयलीं हांवें तुमकां सांगलें न्ही आतां आमच्या हॉस्पिटल डेक हांव फस्ट आयली ताचे उपरांत राज्य सरकारी नोकराचे स्पोर्ट्स जाताले त्या वेळा हांव ताका भाग करूंक गेली डिस्ट्रिक्टाक गेल्यार हांव फस्ट येतली आनी नेक्स्ट फस्ट एंड सेकंडाक स्टेटाक दोनूच ग्रुप अबाव 40 आनी बिलो 40 बिलो 40 हांवें पार्टिसिपेट केलां हांव फस्ट येतली मार आफ्टर अबाव 40 जाल्ले उपरांत प्रॅक्टीस वचून सुरू केलें हांवें इल्लेलें त्या वेळा सुरू करूंक गेल्या वेळा म्हाका एक बेजाराचें एका कोचाड आमी विचारलें सर आमकां इल्लें शिकयत गी तुमकां म्हणून तुमी भुरग्यांक शिकयतात न्ही ताका म्हणालो तो तुमी व्हडान तुमकां तुमचो गव्हर्मेंट कोच आसा ताचेरशीन वसा म्हणालो तें म्हाका मस्त दुखलें शिकोवंक कोणेंय शिकयत प्रायवंता शिकयत यंगस्टरां शिकयत आतां हांवें मस्त जाणांक एथलेटिक्स तो हाडला हांवें आनी तांकां हांवें पुरा एक्सरसायज कशें करचें पुरा हांवें शिकयलां कोणेंय शिकयत इवन हांवें एक जटच्या पुसच्या बालमुशाडे या धरले म्हणजे शिकयत कित्याक आमकां तांचे बरी करूंक आमकां कळना कोणान ताणें आमी शिकयत न्ही तांतूं उणें पडना कोणा तें म्हाका दुखलें मस्त ताचे उपरांत तो सर म्हणलो आमचो ताका आनीक हांव हें करता कालें मांड दिता 2004 तो ब्लड कॅन्सर जावन सरलो ताचेरच्यान गेले आमी तो म्हणालो म्हजी भुरगीं ते प्रॅक्टीस करतना पुस्त तांणी रावन पळय आनी करा म्हणालो एक्सरसायज तशें आमी एक्सरसायज हांव शिकलीं तांच्या त्या वेळा मागीर म्हणजे राज्य सरकारी नोकरांत केदाळे हांव स्टेटांत फस्ट येतलें त्या वेळा 100 मिटर अबाव 40 100 आनी 400 मात्र तांतूं हांव फस्ट येतली रिले केदाळे आमच्या मँगलोरचे टीम फस्ट एकच ओपन रिले आहले तांतूं आमीच फस्ट येतले आनी तांतूं सुरू म्हजे बायन हाडलें ताका गोतू जावन हाडलें बायक आपोवन येयलें बाई फस्ट येतलें हांवें म्हज्या बायन आनी एकलें हेल्थ डिपार्टमेंट दुसरें सुळ्याची एकली येतली आनी एक करकळची आमकां स्टेटांत आमचे रिले टीम दक्षिणा कन्नड केदाळे 100 4x100 आमचेच तशें मागीर हांवें फाटीं पळोवना मागीर हांवें प्रॅक्टीस वचून सुरू केलें फस्ट मडगार रोड सायडार स्टार्ट केलें मागीर स्टेडियमा वचून सुरू जालें त्या वेळा आमचें मड ग्रावंड आहलें मड ग्रावंडांत प्रॅक्टीस करताली डेली न्ही वन्स इन ए वीक पूण म्हाका हांगा केदाळा वता म्हजे पेपरार फोटो येवन पळोवन आमच्या लक्ष्मण सर बँक आसो तो अंगणवाडी आहलो त्या वेळा कॉर्पोरेशन बँकांत तो फोन करूंक लागलो हांव मेळोना लेडी कुशान सोदून आयला तो म्हाका त्या वेळा हांव मेळोन हाडली मागीर हांव ताचेरशीन गेली काले म्हाका आपयली म्हाका बेन दिसलें हे बँकाचे आपयतना काल्याक हांवें रीण काडूं ना कांय करूं ना कित्याक म्हणून मार म्हणालो तुजे पेपर केदाळे पळयता आमच्या मास्टर्स एक ग्रूप आसा तुमी जॉयन जायान तशें आमी 8 म्हज्या भयणीक हांवें जॉयन केलें मागीर आनी एकलें म्हजे भयण आहलें एक 8 मेंबर आनी ते 1999 आमचें एसोसिएशन स्टार्ट केलें
तीन तावनु 1999 अंत 2000 अंत नॅशनल लेवल आगे गेले आम्ही काही ते भोपाळ गेले जाल्यार बरें स्ट्रॉंग प्रॅक्टीस सर धांवतलो ताचे वट हांव धांवतली कोण आमचो लक्ष्मण सर तो 13 सेकंडान धांवतलो हांव 14 सेकंडान ताचे वट म्हळ्यार इल्ले गॅप ताची दादले मनशां केदाळे फास्ट आसतात बायल मनशां उणे केदाळे तशें म्हणजे इम्प्रूव जालें आनी आमचो कोच कोण गोताय दिवंगत श्रीधर राय ताका खंय येताना ग्रावंड येताना फस्ट ताचो उडास करचो फस्ट देवाचो मारतासो कित्याक तो म्हाका केदाळे चिंचे तो म्हणजे बिहायंड आसा न्हू प्रेरण दिल्लो व्यक्ती ताका हांवें केदाळे रिस्पेक्ट आतां जाल्यार आनी ताका रिस्पेक्ट तशें ताच्या नांवार आतां आमी स्पोर्ट्स काडटात एवरी इयर दिवंगत श्रीधर एक भुरग्यांक आमी स्पोर्ट्स काडटा आमचे डिस्ट्रिक्ट करता पळय जाल्यार ताच्या नांवार आमी करता म्हळ्यार आमकां मस्त जाणांक ताणें हें केलां ताचे उपरांत तुमकां गोत आसा सहाना हाय जंपर ते ताचे कोच आमी ಒಟ್ಟುಗುತ್ತು शिकताले त्या जाल्यार 2000 and 2001 3 पुरा मागीर नॅशनल लेवल ते नॅशनल लेवल फस्ट आमी अटेम्प्ट करचे त्या वेळा 2000 अंत हिट्स आले 4 हिट्स आले आमी फस्ट सेकंड थर्ड आयले आमी फस्ट हिट्सान कोण धांवले आपले फस्ट सेकंड म्हणजे 14.5 14.6 14.7 फस्ट सेकंड उरले 3 ग्रुपांक एक्किना हिट्सांत आयिल्ल्यांक तशें मागीर केदाळे म्हाका स्पोर्ट्सांक आयिल्ले दाळा ताणें सांगचे ಯಾರು ಇಲ್ಲದೋನು ನಮ್ಮ ಮೇರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮೆಡಲ್ ತಂದೆ ತರ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೇ आनी राज्य सरकार नौकराक एपटी आमी मंड्या गेल्या मंड्यांत आमकां फस्ट प्लेसाक सेकंड थर्ड क्वालिटी आसले म्हाका 4 ट्रॅक सूट मेळ्ळे पयल्या काणयोन आयली म्हज्या सराक दिलो सर म्हणालो फस्ट म्हज्या स्टुडंटान म्हाका हे दिवचें गिफ्ट बारी खुशी जाली सराक मागीर 2004 तो ब्लड कॅन्सर जावन सरलो तो यंग एट द एज ऑफ 42 तो सरलो ताचो पूत आतां काल कितें गोतून पळयच्या नांवार आमी आतां आणखी स्पोर्ट्स चलोवन आसा ते एक हें गौरव दिता आनी म्हजें 2000 तो 14.5 सेकंडांत 6 सेकंड धांवली हांव म्हणजे हांवें ब्रेक केलें केदाळ गोता 2005 एट द एज ऑफ 51 सो 46 अंत केल्लें म्हजें रेकॉर्ड हांवें ब्रेक केलें एट द एज ऑफ 51 तशें सगळ्यांनी तशेंच आनी एट द एज ऑफ 45 अंत 3.99 मीटर उडल्या एंड एट द एज ऑफ 16th 4.27 उडल्या म्हजे सर्टिफिकेट आसा उडुरली ती सांगायचे म्हणून हांगा दिसची मेडलांत कितले आसात मॅडम तशें म्हजेच ब्रेक हांवें ब्रेक करून गेल्या पूण आतां एट प्रेझेंट म्हजी एज 68 रनिंग म्हाका आतां धांवता आसा पोर आतां नॅशनलाक गेली इन द केदाळा गोता आसाय लास्ट मंथ एप्रील 25th to 26th नॅशनल जाल्ले हांगा चेन्नई नेहरू स्टेडियम चेन्नई ते हांवें 400 200 लॉंग जंप सॉरी नॉट 200 100 लॉंग जंप ट्रिपल जंप आनी 4x100 रिले तातूंत 4 गोल्ड मेडल काडले 65 एज ग्रुपांत बापरे सो आनी म्हजे युजली अच्छा 16.5 तशें हांव टायम मेंटेन करता पूण हे पटी म्हजे 17 अंत आयला लास्ट टायम 17.8 गेला ते आनीक हांवें येयल्ले पाटी आयिल्ली परतून तशें हांवें रेगुलर प्रॅक्टीस केल्या म्हणजे आनीक स्पीड उणें करियेत म्हाका चड करियेत स्पीड चड करियेत टायम उणें करियेत तशें म्हणजे एक अचिवमेंट आसा आतां नेक्स्ट हांवें 3 फावटी एशियन मीट गेल्या 2001 बेंगलूर जाले ते म्हाका इंडिविज्युअल गोल्ड मेळोना सिल्वर मेळ्ळे 100 मिटरांत रिलेंत गोल्ड मेळ्ळे ते म्हळ्यार 4 जाणांनी धांवचे म्हाका इंडिविज्युअल जाय आसलें मागीर अंत 200 अंत ब्रॉन्झ मेळ्ळें म्हाका तशें म्हजें एक एम्बिशन आसलें मागीर म्हाका वचोंक जावना आनी 2002 अंत मलेशिया गेली हांव ओपन चॅम्पियनशिपांत ते हांवें लॉंग जंपांत गोल्ड हाडल्या बट दॅट इज ओपन हे एशियन मीट म्हळ्यार कालें तुवें डिस्ट्रिक्टांत वचचें डिस्ट्रिक्ट जावन क्वालिफाय जावन स्टेट जावन नॅशनल ओन्ली यू कॅन गो काल्याक गोल्ड मारला वय नासले नो प्रयोजन ते मस्त आसता कितले कंट्री 25 आमचे सगळी एशिया येता तशें आसतना मिनिमम 20 कंट्रीज आसतात तशें बारीक कस्ट आसा आनी 2000 अंत जाले पळय त्या वेळा इंडियाची 750 एथलीट आहली तातूंत आमी काडीचे आनी भायली कंट्रीज येतात पुरा आनी ताचे उपरांत हांवें कालें गेलें 2012 अंत म्हाका बारीक आशा आली आनी एपटी वचचें न्हय एट द एज ऑफ 55
त्या वेळा म्हज्या जावयान म्हाका एक ईगल क्रिकेटर्स एसोसिएशन आसा न्ही तांणी 50,000 म्हाका दिले तशें सुमार 1 लाख आमकां खर्चचे पडटा एसोसिएशन थ्रू द एसोसिएशन आमी वचचे आमच्या मास्टर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आमचे मास्टर एथलेटीक फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडिया थ्रू तांच्यात वेचे आमी सो हे पुरा म्हाका दिल्ले तांणीच पूण आमी इतल्यान अमावंट पे करूंक आसा टिकेट आनी आमकां अकोमोडेशन पुरा करतात तशें हांवें चायनीज टायप थंय गेल्या थंय वचून म्हाका बारी एक हट्ट आहलें म्हाका इंडिविज्युअल एक गोल्ड मेळा जेन पूण तें म्हाका मेळ्ळें घालें सिल्वर ट्रिपल जंपांत सिल्वर लॉंग जंपांत कितले परफॉर्मन्स केल्यार तुका जायना 754 ट्रिपल जंप उडलें हांव एट द एज ऑफ 55 जाल्यार म्हाका सेकेंड मेळ्ळें आनी इंडोनेशियाक फर्स्ट प्लेस गेलें तें म्हाका बेजार जालें तशें मागीर म्हाका वचत परतून इल्लेले पयशे खरेजेने आनी म्हज्या भुरग्यांक कोणा म्हाका म्हळ्यार दुसऱ्यान तावन कोणा म्हाका मेळो ना पूण इतलें साधन केल्ल्या व्यक्तींक आज खंयच्याक केल्या वेळार आमचो लोक दान धर्म करता निजायक करता कित्याक म्हळ्यार ब्रदर जोसेफान सांगलें हांवें आयकलां कित्याक म्हळ्यार आज तुमी ह्या शो येवंक कारण ते कितलो लोक आमचो दान धर्म करता विदावट तांकां नांव नाका खंयचेय नाका पूण तुमच्या तोंडान आयकता आसतना खंडीत म्हाका आज इज शॉकिंग न्यूज आनी एक सांगता हांव आमच्या नेबर BS शेट्टी BR शेट्टीचो भाऊ ताचे हरशीं हांव त्या दाळा गेली तो म्हणलो हांव कोणाकय दिना पूण तूं आमचे नेबर आनी म्हजो भाऊ एक हॉस्पिटलांत हें करता चलयता तशें आसतना तूं नर्स जाल्लें आनी तुका हांव दिता आनी ताणें म्हाका ताचे UAE एक्सचेंज वचोन सांगलें 10,000 ताणें दिलें सो ताच्या आच्यात आनी हांवें लोन काडल्याच्या विशयांत हांवें वचोन तांतू आयली ताचे उपरांत एवरी मंथ मागीर रिटायर्ड जाली 2007 म्हणजे पेन्शनांत इल्ले पयशे हांवें दवरचे एवरी मंथ कित्याक म्हज्या स्पोर्ट्सा खातीर हांवें दुसऱ्यांक डिपेंड जावना म्हळ्यार एक लिसांव म्हाका मेळ्ळें आनी म्हज्या जावयान म्हाका दिलें आनी आतां जावयांकी तांकां हांव दसूंक नाका म्हाका दुसऱ्यांक देखून आतां 2019 परतून गेली हट्टान मस्त प्रॅक्टीस केला त्या दाळा हांव किन्नी म्हज्या 2 वर्षां आहली म्हाका ग्रावंड नाटलें तेंतान हांव हप्त्यान 2 दीस सांजे 4 वरां तेंतान येवन राती 8 वरां हांव फाटी येतलें हांगा थंय मंगळा येवन कित्याक आय वॉन्ट सिंथेटीक ट्रॅक थंय आचेडी सारूंक गेली हांव कोणा कडेन कॉलेजीच्या प्रिंसिपला कडेन तो म्हणालो आमकां यारिगे निसारलें म्हणजे दुया आपूण व्हरून गेलो मागाली गा अल्ला सर नाणगे तुका शॉक जालें पळोवन ताचे उपरांत हांव ते सांजेर येवन प्रॅक्टीस करतना पळोवन सांगता हे कोण एक तरणाटे भुरगे म्हणजे लागीं येवन पळयतना हांव मागीर तांकां कळ्ळें पूण हांवें ती मेडलां हाडलीं तर फस्ट ताचे हरशीं गेली ताणें म्हाका तांच्या इस्कॉलाच्या एन्युअल स्पोर्ट्स डे गार्ड ऑफ ऑनर दिलें प्लस म्हाका तांणी ऑनर केलें म्हाका तेय हांव इल्लें पब्लिसिटी जाली म्हजे बॅनर आनी पुरो म्हज्या आनी घाल्लें काही फ्लॅटाच्या ओनरांनी म्हाका तांच्या ट्रस्टीनी पुरा घालन त्या लोकांक पुरा तें घडलें मागीर फादर वासांनी म्हाका आपोवन इगर्जेन म्हाका मिसाच्या दाळा क्रिसमसाच्या आदल्या दिसा राती म्हाका ऑनर केलें तें फस्ट टायम इगर्जा भितर म्हाका आल्तारेर सो बारी खुशी जाली फादर वासाके आनी हांव कितलें हें करता म्हणून येना हांवें सांगलें फादर हांव हांगाची न्हय फादर हांव बेंदूरचें ना तूं हांगा आसाय तूं आम चित्त म्हणालो तूं बेंदूरचें न्हय तूं आमचें तशें म्हाका मस्त तांणी पुरो तेंच्यांनी म्हाका एनकरेज केलां आनी हांव तेंच्या रोटरींनी म्हाका हें केलें सन्मान केलो तांकां हांव सगळ्यांक कोणें पुरो म्हाका सन्मान केला मागीर आल्वसान केला म्हाका मागीर येड्यूर स्वामी आसा पळय येड्यूर स्वामीन हांगा 2020 टावन हॉलांत म्हाका ऑनर केलां तांचें फंक्शन जाता एक त्या दाळा म्हाका ऑनर केलां तें आपूण कोणें सांगलें गे म्हज्या विशयांत आनी म्हज्या विशयांत सांगून आमकां दोगां जाणांक एक सदानंद प्रभू आनी आमकां दोगांक ऑनर केलां मान केलां तें मागीर ताचे उपरांत हांव आतां 2019 साधन कर्ण त्या ग्राउंडार ते मस्त हार्ड ग्राउंड पात्रांत पुरो आसा स्पायक्स पुरो पाड जाताले हप्त्यान 2 दीस हांगा येवन बरी हार्ड कर्ण म्हणजे सदानाक हांवें 3 इंडिविज्युअल गोल्ड काडली खंय एशियन फर्स्ट टायम एशियन मिटांत 3 गोल्ड 100 लॉंग जंप ट्रिप जंप आनी 200 सिल्वर खंडीत जावन तुमकां एक मिनट म्हणटा तुमी सदान करच्यान म्हणटा हे आयकून हांव शिरी सुकलो कित्याक म्हळ्यार पूण आज तुमच्या विशयान आयकतना सत्य सांगता आज आमचो लोक हें कार्य पळयता लाखो लोक जावन तुमच्या विशयान आयकता हजारो लोक हें कार्य पळयता खंडीत जावन तुमच्या विशयान आमी आमच्या माध्यमान घालता छापता
आणि खंडी जावन तुमकां तो लोक पाठिंबो दितलो फुल्या फुलाची पगली आमी मात्र हांव मात्र न्ही सगळ्यांना दितले म्हाका कित्याक म्हळ्यार आज तुमच्या विशयांत ऐकली ती बोगणां तुमी काडले कश्ट तुमी काडलेले वावंड पळयतना आमच्या क्रिस्तांव समाजान कितलेक जाण आहात हेरा धर्माच्यानी आसात खंडी जावन तुमकां हांव म्हणटा सश्टांग प्रणाम सश्टांग कित्याक म्हळ्यार मस्त देव बरें करूं कित्याक म्हळ्यार आज उडवेक येनाका आमकां ओडपण नाका बाडाय नाका पूण तुमी केल्लें साधन म्हाका मात्र न्ही आमच्या सगळ्या समाजीक जावं दी ते ओडता ल्हान म्हणसर आमकां एक प्रेरण ते कित्याक म्हळ्यार कितले व्हडल्या मनशाचे हांवें इंटरव्यू काणी गेला पूण सच सांगता आज दावा गर्गां तुमच्या तल्या व्यक्तींची आमच्या माध्यमान दिव्यावाणी लायव्ह चॅनल दाखोवचें भाग आमकां दिलां मुखार वचा तुमी हांव कित्याक म्हळ्यार भरल्या काळ जावन सांगता वय वय आनी एक सांगता आतां रिसंट हांव हाका चेन्नय वचोन आयलें 22 21 मणिपूर एशियन मीट वचोन आयले पण मणिपूर नॅशनल्स जाल्ले आमचे तेय गेली तेय 49 मेंबर्स फ्रॉम कर्नाटक आमी गेल्या पूण गोल्ड मेडल हाडले म्हज्या दुयेनी एक लॉंग जंप ते दुये आपण येयल्लें तें आसा एथलेटीन पूण ताका प्रॅक्टीस करूंक जायना हालाडी इतले पयस वचोन अप एंड डावन करता ताका 5 मिनट ते विदाउट प्रॅक्टीस ताका गोल्ड मेडल म्हाका ट्रिपल जंप 100 मीटर गोल्ड 2 गोल्ड हांवें काडले काली कर्नाटका गोल्ड मेडल आमची त्या दोगांची मात्र 3 गोल्ड दुयेची मात्र आणि म्हजे एक सिल्वर हार्डली 13 मेडल्स दॅट ऑल दाटले मनीस मैसूरचे पुलीस ते आनी पुराय इल्ले पूण सिल्वर मात्र मेळ्ळा पूण गोल्ड मेडल आमकां दोगां मात्र ते एक आमचे परफॉर्मन्स आणि छाती आसा आमची खरी आणि म्हाका घालूंक गोते म्हणजे 100 मीटर कोणाक सोडून दिवंक नाका म्हाका हांव खंयचेय सोडून दिन 100 मीटर म्हाका कोणाक येवंक नाका तुमी म्हणजे ताचे मणिपूरचे तुमी पळय जस्ट फोटो फिनिश म्हणजे न्ही ते मणिपूर चेडवाचे तुम्ही मणिपूर म्हणटाना आमचे बॉक्सर मेरी आसा वय वय ती तिसली एकदम नावाडती कितें मेरी नांवा खंय तुमकां कोणी मोरयेचे बेस हांव मोरयेचे भक्तीन खंय गेल्या मोरी म्हाका इम्पॉर्टंट हांव खंय येताना मोरयेचे फस्ट आनी जेजूचें नांव काडून हांवें ग्रावंडांत तुमी पातून कुरिस्कान धर्नीर कुरिस्कान मागीर धांवचे ते म्हणजे एक पयल्यान बेसांव दिन म्हटल्यार तुमी न्ही हांवें न्ही कोणा जायत जाय आमकां दोगांचें आतां म्हाका सांगा तुमी इतलें सदन केलें इतलें तुमी जोडलें तुमची घरची परिस्थिती पळयली तुमच्या नवऱ्याक हांव लागशिल्ल्यान वळखता पुरो वळखता म्हाका अजाप जाता तुमी गेल्ले सदान लिपोवन उरलें खंय सर लिपोवन उरलें ते उजवाड हाडून जावं ना म्हणलें एक बारी बेजाराची गजाल म्हाका बारी बेजार म्हळ्यार बारी बेजार हांव चिंता तुमकां खंयच्या माध्यमांनी खंयच्याय आमच्या समाजींत जावं ती ते खंयची धर्मांत तुमकां पाठिंबो मेळ्ळो ना म्हणलें एक बेजाराय आसा की या ना म्हाका लोकांनी पाठिंबो दिला आसा पूण म्हाका मस्त खुशी भोगता गे आमचे वायलेट आनी जॉसी प्रेरा mangalore.com हांव 2012 आयिल्ले कुडले ताका हांवें अशें सांगलें कुडले ताचे कॅमेरा काडून घरा भितर आयला फुल्ल ताणें म्हजे विडियो काडून तेंत खुद्द काडून ताणें तांचो पब्लीश केला सो ताका हांव कशें म्हाका म्हजें ऋण तिरसूनचें म्हाका गुर्तू ना तेंत आयला ताचे उपरांत सेकंड टायम आमचो आलपी 2019 आयिल्ल्यांत अशें ताणें सांगलें आसता तो आयलो आनी सगळें म्हजें हिस्ट्रीत ताणें घाली जिवीत मुखार दवरलें आनी ताणें पब्लीश केलें आनी हे पटी पोर नॅशनलांत आयिल्ल्या उपरांत ताणें पब्लीश केलें तशें जाल्लें आनी तुमकां मागीर आमचे फादर अनिल ताणें म्हजें हाचें कालें चॅनलार तांतू घालें ताका मेन कारण आमचो बाप अश्विन आमी आमच्या विशयान चिंतचें पडटा पूण म्हाका एक बेजाराय कित्याक म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार हे लोकांक कळूना न्ही म्हणल्यार कित्याक ते थोड्यांक रीच जावना कोण ना खंय पावना कोण ना म्हाका कळीत ना आनी हे कितलो लोक रीच जाता हांवें नेणा वय वय आनी तांचे थावन हांव म्हजे इवन तुमकां तांचे थावन तुमकां खबर मेळोंक पुरो म्हज्या विशयांत आनी विडियो सारंगाक फादर हांव म्हाका आमकां खंयचे खबर थावन मेळिल्ली न्ही मॅम मेळिल्ली कित्याक म्हळ्यार ब्रदर जोसेफ वय स्नेहालय असो कित्याक म्हण सांगता तुमकां थोडे वर्सां आदीं ताणें स्नेहालय स्टार्ट करच्या पयलें ताजे एक मेजर एक्सिडेंट जाल्ले बस एक्सिडेंट आनी ताका हाडून तुमच्या हॉस्पिटलाक दाखल केल्ले आनी तुमी न्ही जाय की ताची वरती सेवा केल्ली गे आनी त्या व्यक्तीन आमच्या विनोद सराडे सांगतना तांच्या दोगांयच्या दोळ्यान दूख देंवरलें म्हणून हांवें आयकलें हांवें पळोवना आतां म्हाका सांगा तुमी केल्ल्या सेवे खातीर जावं दी तुमच्या त्या एथलेटिक्सान तुमी साधन केलां ताचे फाटले लोकांक जळक दिली
तुम्ही दिल्ल्या सेवे खातीर खंयच्या म्हळ्यार नर्सिंगांत दिल्ल्या सेवे खातीर नायटिंगल अवॉर्ड म्हळ्यार स्टेट लेवल अवॉर्ड मेळ्ळ्या वय वय हे कशें मेळ्ळें ते ॲक्च्युली स्टार्ट केलें 2001 आंग्लो इंडियन तांणी फ्लॉरेन्स नायटिंगेल अवॉर्ड कमिटी आसा बँगलोर तांणी ते एक हें आसा ताका इतल्यात मार्क्स मेळाचे न्हू आसा सो तें पुरो पळयता तुजें एक्स्ट्रा वर्कशॉप तूं अटेंड जाल्लें स्पेशल ट्रेनींग केल्लें मागीर तुजें एक्सटर्नल एक्टिविटीज स्पोर्ट्स जावं ती खंयचेय जावं ती तुजें खंयच्यान तें आनी तुजी ड्युटी पंक्च्युअलिटी इन टायम एब्सेंटिझम खंयचें आसूं नसो सो तें पुरो पळोवन तातूंत मार्क्स सो आनी सुपरिटेंडंटाचें सायन जायचें तें आमी धाडूंक आसा तातूंत म्हजें नांव म्हाका ताणें ते सांगलें हांव गेल्ले उपरांत सिस्टरनी मी 100 आली 95 शिकिताय सो 10 जाणां सिलेक्ट करता ते फर्स्ट एवॉर्डांत हांव ती सिलेक्ट जाल्या ताचे उपरांत सोन 4 वर्सां कोणाक मेळोना मागीर आतां एकल्या दोगांक एक वर्सां मेळटा असल्या प्रशस्ती फाटल्यान तुम्ही वचोचे की या प्रशस्ती तुमकां सोदून येता ती आमकां प्रशस्ती सोदून येता आमी वचत जेन्ना आमकां आमी जावन आमकां सोदून गेले ताका वॅल्यू आसा की ना न्ही आमकां तांणी सोदून काडून आमकां दिवचें आमची एलिजिबिलिटी आनी तुजें परफॉर्मन्स आनी तुजी ड्युटी कमिटमेंट तूं कशें करताय तें पुरा पळोवचें आनी तुका लेट कमर तें हें पुरा पळयतना आपणें तुका मायनस पॉयंट येता तें पुरा तुजें सर्वीस कशें आसा तें पळोवचें आतां म्हाका तुमचे विशीं एक गजाप तुमचे कलाकी म्हळ्यार अजुनूय तुमी पळयतना फिट एंड फायन आसात आनी तुमचो न्हवरो तो सुद्दां सावड नासत दावा करगा आता तुमची एज कितले म्हणजे तुम्ही एज तुम्ही सांगली ओडवलं 68 निजाय की बारीक कशी 68 धांवचे सोड म्हाका आतां 6.5 उपरांत धांवचे म्हणटा चिंतना आंगार घाम सोडटा बॉर्डर लायन शुगर आसा बीपी म्हज्या वखदां काण घेना काण गेल्यार हांव तूं चॅक करता आनी पळयता म्हणजे बीपी नॉर्मल तुमी डॉक्टर तुमचे आनी शुगर तशें डॉक्टरान 2 बरयला हांवें काणयोचें एकत कित्याक म्हज्या एक्सरसायजांत येता तांतूं आनी हांवें सगळ्यांक लोकांक सांगचें म्हाका पिडा आसा ती आसा म्हजे तेल पिडा आसल्यार कोणी त्या येदोळी मुसा भायर वचनात स्पॉन्डिलायटीस सिवियर आसा या नमनेस आसा हे दोनी सर्जरी जायचे म्हणला हे कोर्स जाले दोनी ब्लॉक आसात म्हाका हांगा आनी तुम्ही मेंटली स्ट्रॉंग आसा हांव खंयचेय ना वो केदाळतावन सांगता ना म्हाका सर्जरी नाका आनी म्हजो घोव आनी ऑर्थोपेडिकान म्हाका सांगला 2000 सांगला आनी तुवें स्पोर्ट्स वचोन वचो म्हण पूण ताचे उपरांत 22 इयर्स जावन हांव विथ अंतू येता आता तुम्ही इतले एथलेटिक्सान भाग घेतला ती तुमची बॉडी इंजुरी जाल्या की फुल इंजुरी म्हणजे दोन्ही नीस इंजुर्ड म्हणजे काले सेंट्रल मेनिस्कस हांगा टायर आसा जंपात ट्रिपल जंपात जातात पूण हांव कंटिन्यू करत आसा पूण देवाच्या देणी येदोळी पूण म्हजे दोनी पाटेला आसात न्ही म्हजे जॉयंट ते करेक्ट आसात पूण म्हाका अशें आपटान सयत दूख आसा मस्त फोल्ड करून दवरूंक जायना ओन्ली फॉर युअर एक्सरसायज आनी तुजें काले आसा तांतूंत आनी म्हाका एक रावंड एक जॉग करूंक म्हाका जायना मस्त पुरो सांगचें पूण एक रावंड काणिल्लें तुजें फिटनेस एक्सरसायज करची तूं कितले जाल्यार तुका रन करूंक जाता तशें हांवें तें मायंड तशें सेट करून दवरलें मेंटली आमी प्रिपेर आसाचे जाल्यार इतले इंजुरीज काडून तुमी इतले सादारण करता इवन आतां जाल्यार म्हाका थोडे बटे पांय अशें दोडी गेल्यार नीट करूंक जायना इल्लोसो वेळ मागीर हांव समान जाता तशें तें पुरो म्हजें वील पावर देखून हांवें लोकांक सगळ्यांक पळोवच्या आमच्या विक्षकांक सांगचें दया करून कोणी घरा बसनाका तुमकां टायम आहे कांय जाल्यार इल्लोशें वॉकिंग बॉडी तुका फिटनेस जाय न्ही आमकां यंग आनी एनर्जी वांटा तुमचो जीव बरो करा हेल्थ कॅर एक पळय हेल्थ इज वेल्थ म्हणटात ताका आमी फिटनेस कशें काल खावन बसल्या जालें ना न्ही फ्री आसतना इल्लें एक्सरसायज इल्लें वॉकिंग सगळ्यांक रन करूंक जायना वॉकर येत न्ही कांय जाल्यार जालां तितू वॉकर येत न्ही मागीर सगळो दीस बसून टीव्हीच्या मुखार बसचे बदलाक हे हांवें सगळ्यांक एडवायस करचें न्ही आनी एक सांगा म्हाका तुमी ऑलराउंडर म्हणून रोल हांवें सांगलें तुमी पोदा म्हणटात गे खंतरा म्हणटात ताजे कडेन स्विमींग करतात हें काय मसले बरी स्विमींग करतात हांव 2001-2 हांव स्टेट लेवल सर गेल्या तांतूय फ्री स्टायल बॅक स्ट्रोक
तातूंत म्हाका सेकंड आनी थर्ड प्लेस मेळ्ळा मागीर म्हजो कोच म्हूण आलो तुवें म्हज्या दिसानासतना कित्याक गेलें म्हणून बॅक स्ट्रोक बॅक स्ट्रोक आमकां दितलो स्ट्रोक मात करतो बॅक स्ट्रोक स्विमींग तें काल गुते तुका स्पॉन्डिलायटीस आसा बरें बॅक स्ट्रोक आपणे आतां न्ही बॅक अशें येता ना तुका स्पॉन्डिलायटीस मस्त हें करता ओके हांव कोणाक जाल्यार स्विमींग हें करता बॅक स्ट्रोक करा फ्री स्टाईल न्ही बॅक स्ट्रोक ओके आतां ह्या कार्यासून निमाणो वेळ वय म्हाका तुमचे कडेन उलयतना तुमची स्टोरी आयकतना कसो वेळ पास जालो हांव तें नेणा आतां येदोळ तुमी केल्ल्या इतल्या सदाना पैकी तुमी येदोळ कितली गोल्ड मेडल या काय म्हणटा ब्रॉन्झ सिल्वर कितली जोडल्यांत कळ्ळें सदान आसा आतां समाज हांव गेल्यार म्हाका आतां ट्रॉफीज पुरो मस्त मेळ्ळ्यात ओके मेडलाय मेळ्ळ्यात 500 वयर हांवें मेडलां आनी ट्रॉफीज काण गेल्यात तातूंत मेन दवरूंक जागो पावता की दवरूंक म्हाका जागो पावना म्हणजे देवडले हें आसल्यार हांवें पुरो आतां व्हडले व्हडले प्लेटीन घालून रास घालून दवरचें ते आनी कालें करचें हांवें 3 हाचे व्हडले व्हडले ब्रास प्लेट्स आहात तातूंत घालून हांव दवरता मेडलां आनी म्हजे काला संपादाचे ते पुरो खंयचेय दवरूं ना लोकलाचे खंयचेय ना ओन्ली स्टेट नॅशनल आनी डिस्ट्रिक्ट आनी इंटरनॅशनल मेडलां म्हणजे ते हांवें दवरल्यात सो आमी आज ही सगळी मेडलां लोकांक कित्याक येता वय 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 आतां इंटरनॅशनल हांवें गोल्ड 8 गोल्ड काण गेल्यात एशियन आनी ओपनांत ಒಟ್ಟು ತಂತು हांवें सादारण हांवें 16 मेडलां काण गेल्यात इंटरनॅशनलांत आनी नॅशनलांत 50च्या वयर तातूंत 36 गोल्ड मेडल उरले ब्रॉन्झ आनी सिल्वर मस्त उणे म्हजे हार्डली 2 या 3 ब्रॉन्झ तशें म्हज्या केदळांत हांवें नॅशनल्स वचोन 2001 टू 2022 म्हणसर नॅशनलाक आनी एशियन मिठाक इतलें आनी राज्य सरकारांत नौकरांत हांवें भाग घेतून 50च्या वयर डिस्ट्रिक्ट आनी स्टेटाक केदळा 92 न्हू 2007 100 200 400 मिटर आनी रिलेंत सो हांव हांगाची दक्षिण जिल्ल्याची त्या दळा हांव हें जावन आली काले चॅम्पियन जावन आली अबाव 40 एज ग्रुपान टील आय रिटायर्ड 52 अंत हांवें 50 आनी 2 वर्सां हांवें VRS दिलें कित्याक गोताय वॉलंटरी रिटायरमेंट म्हाका म्हज्या व्हडल्या दुयेक काजार जाल्ल्या दळा म्हाका मस्त भोगलें ह्या भुरग्यांक एक पटवून धर न्हिदोवचें म्हजें एक भाग ना सांजे 5 वरां गेल्यार सकाळीं 7 वरां येवचें त्या दळा म्हाका दूख भोगलें कांय ना वचोन बरोवन दिलें ते 6 म्हयने काण गेले ताचे उपरांत 3 वर्सां म्हणजे धाकट्या दुयेंत हांव बॉन्डिंग जावन मागीर हांवें प्रायवेटाक 2 वर्सां शिकोवंक आनी परत मागीर गेली हांव तेदोळ म्हणसर वचोन आतां काम करता म्हाका आपयतात तशें मस्तू कडेन बायलां कॉलेजींनी आपयतात म्हळ्यार सिनियर पर्सन्स म्हणून आमकां आपयतात रिटायर्ड प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स आसा मागीर टिचींग एक्सपिरियन्स आसा तशें आपयतात तशें हांव अर्दो दीस करून आतां येता सकाळी सुमार 1.5 वर्स जालें न्यू मंगळा कॉलेज ऑफ नर्सिंगांत हांव एसिस्टंट लेक्चर जावन काम करता बारी एक खुशी म्हाका इतली खुशी जाली की म्हळ्यार तुम्ही म्हळ्यार राज्यतावन जावन दी समाजांत जावन व्हडलो फाटीबो तुमकां मेळोना ती बेजाराय तुमच्या काळजांत आसा तुमच्या जिवितांत आसा तुमच्या कुटुंबांत आसा आनी जाय की ही दौर्भाग्य म्हणटा हांव दौर्भाग्य म्हणटा तुमच्या मेडलाची लिस्ट सांगतना एक तर आंग म्हळ्यार काल ते शर्मेवन येता म्हाका मात्र न्ही हें पळयतले सकळ लोकांक खंडीत जावन तुमकां लोक आज फाटीबो दितलो फुल्या पोलाची पाकळी दितलो तुमकां कुमो करतलो ही म्हजी आशा आनी अभिलाशा निमाणें सांगता आज तुमकां पळोवन म्हजो तसलो सोडा आमचे सगळ्यां टीम सोडा आमच्या टिमांत कितले जाण आसा तुमी सगळें पळयलें तुमी विनोद गंगुळी तांचे 2 जाण पूत आमचो प्रितम नोरोन्ना आनी आमचो रोशन मारता एक व्हडलें टीम आयले आमी कित्याक म्हळ्यार तुमचे भशेन आयकतानाच आमकां जुम्म जालें निमाणें आमच्या तरणाट्यांक तुमी कितें सांगू आशेतात हांव चड तरणाट्यांक सांगूंक वचना कितें वता म्हजें देख पळोवन तातूंत कितलें बरें आसा तें तांचें पळोवन इंसून काण घेवन ते फॉलो करून दित आनी कितले तुजी कश्टी जिवाणगी तितले बरें तुमी वयर येतात कित्याक कश्ट काडटना आमकां ताची वॅल्यू कळटा खंयच्याकय आतां आमच्या चड भुरग्यांक कोणाकय सांगल्यार एक 10 रुपया दे एक आले 10 रुपया म्हणटात हय पूण त्या 10 रुपया खातीर नटल्या दळा हांव हांगात लेडी गोशन म्हणसर चलोवन गेलें सकाळी वेगी उठोवन सांजे कित्याक म्हणजे पेट्रोला त्या दळा 975 नतरले पूण जाल्यार आनी एक कडेन हांव विचारूं पयशे सो ताची वॅल्यू कळटा आमच्या भुरग्यांक आमी तें शिकयचें पयलें वॅल्यू वॉल्यूम शिकोवनूच आमी कळ्ळें आमकां थिंग्स तें तशें हांवें सांगचें आनी हांव तुमकां एक तुमचो उपकार हांवें कसो बावडचो की म्हाका कळना तुमी येद्या व्हडल्या तुमी 6 जाण हांगा आयल्यात तुमकां हांव काळजांत हांव आर्गां दिता स्पेशली तो जूड सर आनी आमच्या
विनोद गांगुली सर आणि दोग पुतांक आणि मार्ता सर आणि एकलो प्रीतम सर तुम्ही आणि तुमच्या माध्यमाक स्पेशली दिव्यवाणी माध्यमाक तुम्ही आज या कार्य कर म्हाका आणि सगळ्या संवसाराक पसरचे परी तुम्ही केलें म्हाका देखून तुमकां म्हजी बगणां कशें उच्चारची रियली आय एम ग्रेटफूल टू यू सर. देव बरें करूं मॅम. हिल्डा मॅम मॅम म्हणचे नाका ना 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 कित्याक म्हळ्यार मॅम म्हळ्यार आमकां एक तो गौरव आमची व्यक्ती आमच्या समाजाची व्यक्ती निजायकी हांव म्हणटा तुमकां तुमी केल्लें साधन महान. आणि एक तुमचे दिव्यवाणीच्या तुमच्या सगळ्या माध्यमा मित्रांनो हांवें इसारचें म्हणून सांगल्यार हांव एकलीच न्ही म्हजे बरी मस्त जाण आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांत ल्हान व्हड आमच्या आसात तांकां एक मुखार हाडून तुमी तुमच्या एक दाखयल्यार खंडीत खंडीत न्ही आमी कित्याक म्हळ्यार फकत नांव आल्ल्या व्यक्तींक हाडून ह्या माध्यमान दाखयता म्हणून कोणी चिंता जाल्यार फोटी आमी कोण साधन केलां कोण रियल ताचो वावर केला जाल्यार सगळ्या लोकां मुखार दाखयतलो. जर तर लोक पळयता पळयना आमी नेणा पूण साधन केल्ल्यांक खंडी जावन दाखयतलो. देखून ह्या कार्याक तुमी आयल्यात तुमच्यात घरा आयल्या तुमचे सगळे तुमचे ते मेळिल्ली पदाकां आमी पळयलीं लोकांक दाखयलीं खंडी जावन लोक तुमकांय पाठिंबो दितलो आमच्या तसल्यांकी पाठिंबो दितलो आनी आमची कोंकणी समाज उंचायेक पावूं दी अशें आशेंत हांव ह्या कार्याक आयल्याक तुमकां काळजान तावन देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. मोगाच्या वीक्षकांनो तुमकां आणि मोगाच्या वीक्षकांनो तुमी येदोळ म्हणून सर म्हजे सगळे म्हजे ताळ्यांत तुमी पळयलीं तुमकां पळयल्याक सगळ्यांक देव बरें करूं. मोगाच्या वीक्षकांनो तेरे मारे काय आमी म्हणटा हांव पडद्या फाटल्यान सबार जावन काम करतात तांच्या विशयान कोण न्ही उलयनात पूण आज साधन करून क्रिस्तांव लोकांच्या उंचायेक पावलेली व्यक्ती आज तिणें केल्लें साधन तिणें दिल्ली देणगी जायकी होगलीक आज हें प्रसार करचें भाग आमच्या सगळ्यांचें जावन आसा. विक्षण केल्ल्या तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फुल्या फाकली तिका आमी दिवया आमचे समाज उदरगतीक पावया अशें आशेवन हें विक्षण केल्ल्या तुमकां सगळ्यांक म्हणटा काळजान तावन देव बरें करूं.